गुवाहाटीत चले दुसरे टेस्ट मॅचीत दक्षिण आफ्रिकेन भारताक 408 धांवड्यांनी हारयले। भारता आड पहिली टेस्ट मॅचूय आफ्रिकेन 30 धांवड्यांनी जिखिल्ली। ह्या जैता सयत दक्षिण आफ्रिकेन 25 वर्सांनी भारताक घरच्या मैदानाचेर क्लीन स्वीप केले। ह्या आदी 2000 वर्सा दक्षिण आफ्रिकेन भारताक 2-0 अशें हारयले। गुवाहाटीत जाल्ले दुसरे टेस्ट मॅचीत दक्षिण आफ्रिकेन भारताक 408 धांवड्यांनी हारयले। बर्सापारा स्टेडियमाचेर बुधवारा 549 धांवड्यांचो फाटलाव करतना भारताचो डाव 140 धांवड्यांचेर आटापलो। भारता कडल्यान रवींद्र जडेजान 54 धांवड्यो केल्यो जाल्यार दक्षिण आफ्रिकेच्या सायमन हार्मरान उत्कृश्ट बॉलिंग करीत 6 विकेटी घेतल्यो। दक्षिण आफ्रिकेन चवथ्या दिसा मंगळारा आपलो दुसरो डाव 260 धांवड्यांचेर घोशीत केल्लो। त्या आदी आफ्रिकेन आपल्या पयल्या डावात 489 धांवड्यांचो दोंगर उबारिल्लो। प्रत्युत्तरात भारताचो पयलो डाव 201 धांवड्यांचेर आटपिल्लो। भारताचो दुसरो डावूय 140 धांवड्यांचेर आटापलो। अशे तरेन भारतान दुसरी टेस्ट मॅचूय 408 धांवड्यांनी वगडायली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।